राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाढत असा। आयतारा रातीकडेन मायणा कुडतरी वाठारात दोन दुचाकीमदी भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात आंतोनियो डिकोस्टा हो 33 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आकांताक खलास जालो। गंभीर जखमी जाल्ल्या दोगांक हॉस्पिटलात उपचार घेतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। काल राती मायना कुडतरी पुलीस स्टेशन आसा ज्युडिशिक्सांक मायना म्हूण कुडतरी हांगा एक्सिडेंट फॅटल एक्सिडेंट जालो आनीक आंतोनियो डाकोस्टा म्हूण तो 23 वर्सांचो भुरगो जो आसा हो एक्सपायर्ड जालो। हो एक्सिडेंट जावपाचें म्हणल्यार राती जेन्ना एक घोबायलां मायना कुडतरी साकून म्हाकाजन वयताली आनीक म्हाकाजनच्यान जो भुरगो गाडी घेवन यामा मोटरसायकल घेवन जेन्ना येतालो हांगा खंय तरी मिसअंडरस्टँड जाले आनीक कंट्रोल गेल्ले कारणान हो एक्सिडेंट जालो किंवा हो रातीन जाल्ले कारणान कोणाक कांय खबर ना हो कसो जालो म्हणून। जेन्ना पुलिसे कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी त्या कोताक हो एक्सिडेंट जावन जो भुरगो आसा हो एक एक्सपायर्ड जाल्ले कडेन आसा जो यामा बायक चलयतालो आनी त्याच बरोबर एक एक्टिवाचे दोग जाण घोबायलां आसली ती सिरियसली इंजर्ड जाल्ले कडेन आसा आनी तांकां बांबोळी शिफ्ट केल्ले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव।